शांतादुर्गा कलासागर भजनी मंडळ कवळे आणि माधवराव ढवळीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट बांदिवाडे हांच्या जोड पालवान आयतारा कवळे फोणीच्या शांतादुर्गा देवस्थानाच्या आवारांत गोंय पावण्यावेलो बायलांचो दिंडी महोत्सव घडोवन हाडलो। गोंयभरच्या ह्या दिंडी पथकांनी कवळेचो सगळो वाठार भक्तिमय करून सोडलो। पळयात। गोंयभरच्यान वट 10 पंगड ह्या दिंडी महोत्सवात वांटेकार जाल्ले। दिंडी सारकिल्ल्यो वेगवेगळ्यो सांस्कृतिक कार्यावळी घडोवन हाडून आमची संस्कृताय तिगोवन दवरपाक सगळ्यांनी मुखार येवचें। ढवळीकार ट्रस्टी मिथिल ढवळीकरान उलो मारला। आयकात ताका। आज श्री शांतादुर्गा कलासागर भजनी मंडळ आणि माधवराव ढवळीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट हांच्या संयुक्त विद्यमान आम्ही महिला दिंडी महोत्सव हांगा आयोजित केला। सुंदर अशा परिसरात शांतादुर्गा देवळाच्या प्रांगणात आज हो महोत्सव साजरो जाता। महोत्सवा बरोबरच दिंडी कॉम्पिटिशन हे हांगा आयोजित केला। मोठ्या संख्येन आज कलाकार तसेच भाविक हांगा जमलेले आसा। एक सुंदर असो जो दिंडी कला आमची पारंपरिक कला ही मुखार व्हरपाक श्री शांतादुर्गा कलासागर भजनी मंडळान पुढाकार घेतला आणि ते ताका सहकार्य आज सगळ्या भाविकांक केल्या बद्दल एक आनंद जाता। फुडें बी अश्यो आमच्यो पारंपरीक हिंदू संस्कृती मुखार व्हरपाक सगळ्यांनी मुखार सरचें आणि अशे कार्यक्रम आमच्या देवळाच्या प्रांगणां आसत किंवा सांस्कृतिक ठिकाणार फुडें व्हरपाक प्रोत्साहन करचें अशें सगळ्या आमच्या भाविकां कडेन मागता। फाटली 30 वर्सां जाल्ली कलासागर वेगवेगळ्या कार्यावळींनी कार्यरत आसा। आमकां शांतादुर्गा संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी तशेंच आमदार सुदीन ढवळीकार आणि केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान बरे सहकार्य केला अशें राजेश कवळेकारान सांगले। आयकात। नमस्कार। आम्ही माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट आणि शांतादुर्गा कलासागर भजनी मंडळ कवळ्या आम्ही ऑल गोवा महिला सर्ती हांगा आयोजित केल्ली आसा। एका लोकांचो उत्कृष्ट प्रतिसाद आमकां मेळिल्लो आसा। शांतादुर्गा संस्थांचे सगळे पदाधिकाऱ्यांनी आमकां बरें सहकार्य केलें। त्या खातीर आमकां ही हांगा स्पर्धा आयोजित करपाक मेळ्ळी आणि हे सांस्कृतिक कार्यक्रम घेवन आमकां फुडें वचपाची आज गरज आसा। हे धकाधकीच्या जिवनान हे कार्यक्रम घेवन आमी फुडें वचपाचे प्रयत्न आमचो आसा आणि कलासागर ही संस्था गेली 30 वर्सां कार्यरत ह्या वाठारांत आसा आणि वेगळे वेगळे कार्यक्रम आमी संस्कृतीक घडोवन हाडलेले आसा आणि आमकां सगळे पाठबळ मेळ्ळे ते आमचे माननीय मंत्री सुदीन ढवळीकर, त्याच बरोबर केंद्रीय मंत्री बाब श्रीपाद नाईक यांचेय बी पाठबळ आमकां ह्या कार्यक्रमाक मेळ्ळा आणि ट्रस्ट जो आसा माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट हातूंतल्यान सदांच आमकां ह्या सांस्कृतीक कार्यक्रमाक आमकां हांगा सहकार्य करता। त्याच बरोबर कवळे पंचायत मंडळ यांच्यांनी आमकां सहकार्य केल्लें आसा। अशेच कार्यक्रम आमी फुडें बरे बरे घडोवन हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक।